हे पळय हांव म्हापशेचो हांगा भर पावसान असिस्टंट इंजिनियर इन्चार्ज तो असिस्टंट इंजिनियर भर पावस पडटा आणि भर पावसान त्यांनी काम केला। हांवें ताका वन सायडीच रावता खंय आपलो पणजे येवपाक टायम लागलो। भर पावसान हेंच्यांनी काम केलेलें आसा। तेन्ना आमी तुमकां अशें म्हणिना की हे रस्त्याची खूब दयनीय अवस्था जाल्ली कितके वर्सांनी आणि हे रस्त्याचें काम हातीन घेतला आणि आमी तुजें काम केला म्हणून आमचें म्हणणें काय ना। भर पावसान जर तुम्ही जर आयज आमदाराक आयज इतले वर्सांनी हे रस्त्याच्या कामाचेर आमी हे कामाचेर हात घालता आसतना पळयला काम करूंकूच जाय। म्हापशेकारांक आमी सोदता पूण असले पावसान जर वॉटमीस जर घातला तुम्ही विचार करा। आयज हांगा इंजिनियर स्वताहून सांगता आपल्याक खबर नासली पावस पडटलो म्हणून। वयर हांगा वयर तुमकां पळयना फुडें क्लायमेट कळटा वयर ढग पावसाचे आसलेले आसता त्या प्रमाणे हेंचे इंजिनियर सांगून जाल्ले बाबा आमी कांयच काम करूया नाका म्हणून। पण हे आमची दयनीय अवस्था म्हापशे शहराचे आमदार आयज गडगडून वयर गडगडटा आणि गडगडून ताका जाग येयली की म्हापशेच्या आयज शहराची दुर्दैव अवस्था जाल्लेली आसा ही काम करूया म्हणून। आणि असले गडगडून जागो न्हिदलो आमदार आयज गडगडून जागो जालो पावसाच्या आवाजान आणि पावसान त्यांनी काम सुरवात केली। हे म्हापशेकारांक विचार करपाक जाय 31 कोटी जे येयलेल्या म्हापशेकारांक लागून हे अशें पिड्यार करपाक भर पावसान काम करता तूं। आता आमदाराकूच जर कळना तर हे इंजिनियर जे शिकलेले आहा डिग्री घेवन हेंच्यांनी खंयसून डिग्री विकती हाडल्या अशें तरी आमकां म्हणचें पडटा। असिस्टंट इंजिनियर जो गोंयचो आसा आमचो भाव जो आसा तो सांगता म्हाका आमी रस्त्याचें डांबरीकरण जे आसा न्हू वॉटमीक्स रेडी आसलो तो आमी कसो पिड्यार करतलो काय म्हणून तुमी आतां तो म्हणटलो अशें कांय जावचें ना अशें तो सांगता आनी तें बरोवन दिया आमकां म्हापशेकारांक बरोवन दियात हे रस्त्याचें कितें जायत जाल्यार आपूण हो जबाबदारी घेता म्हणून। पण भर पावसान जर हे काम करता जाल्यार आमी हांकां कितें म्हणपाचें। भर इतके म्हयने आसले मे म्हयन्याच्या स्टार्टिंग हे काम सुरवात करूंक जाय आसलें। आतां भर पावसान हेंच्यांनी काम केलां आयज तारीख कितली 20 मे त्या प्रमाणे विचार करात। भर पावसान जर बीजेपीचं सरकारान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो आसा न्हू ताका विचारता हे जडी बुटया दिता तसले वखात न्हू हे रस्त्याचें काम सिव्हिल काम तुका जर नॉलेज जर ना न्ही चीफ मिनिस्टराक विचारता पीडब्ल्यूडी तुजे कडेन आसा ताका लागून तूं हेका जबाबदार आसा कित्याक लागून म्हापशेच्या आमदाराक तूं 1 तारखेक सांगून जालें काम सुरवात कर म्हणून। भर पावसान जर तुम्ही काम करता जाल्यार बीजेपीक आमी कितें म्हणपाचें हांगा कोण आमदार मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर येवपाचो आहा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येवपाचो आहा ऑनरेबल होम मिनिस्टर येवपाचो आहा किंवा ऑनरेबल आमचो रिस्पेक्टेड आयज उपराष्ट्रपती जो आज येवपाचो आहा तो हांगा येवपाचो आसा म्हणून तुम्ही बेगीन काम केला तुमकां अपेक्षा करता। त्या लागून हे बीजेपीच्या सरकारान कोणाकूच कितें विचारलें जाल्यार तांकां राग येता। अरे लोकांचो टॅक्स पेरांचो पयसो जर तुम्ही असो जर मोडटा जाल्यार आमचें दुर्भाग्य गोंयकारांचें दुर्भाग्य आणि आमचे भारतीय हे अंध भक्त जे आसा हांव तांकां विचारतात बाबा तुमकां जर कितें विचारलें जाल्यार तुमकां राग येता मरे। ही परिस्थिती अशी आहा म्हापशेकारांची आणि म्हापशेचो आमदार पावसान जागो जाल्लो काम करपाक हेचेर विचार करात। आता दुसरी गोष्ट हांव तें बी सांगता म्हापशेच्या आमदाराक रवींद्र भवना बद्दल विचारताय का रवींद्र भवनाक काल म्हापसा कमी जातीन जाग्याक तेंच्यांनी परमिशन दिला काल 18,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर जवळ जवळ तेजे म्हाका दिसता 65 कोटी जाग्याचेर जाता। पेडण्या सारख्या आमदारान थंयसर रवींद्र भवन थंयसर बांदून घेतले पेडण्या आणि म्हापशान जमिनीक सँक्शन ताका 65 कोटी करचे पडटले 65 कोटी रवींद्र भवनाक जमिनीक सँक्शन रवींद्र भवन बांदता आसतना हो एस्टिमेट हो वेगळो आसा तेजे 15, 20, 25, 30 कोटी आसतले। पूण म्हापशेचो आमदार हो विधानसभेन केन्ना उलोवपाक रावला हे म्हापशेकारांनी विचार करपाक जाय। कित्याक आयज तो नाल फोडलो आणि सकाळी फुडें कितें जालें तुमी विचार करात। तुमकां खबर आहा फाटल्या दिसांनी कोमिंदाची जमीन अशीच खाल्लेली बळकाव केलेलो तेन्ना होच प्रश्न जाल्लो आहा की आमदार हांव स्वताहून तेजो वैयक्तीक काय म्हणिना पूण म्हापशेचो आमदार हो म्हापशेकारांक लागून काम करिना। भर पावसान तिणी काम केल्लेलें आहा नाल तिणी फोडलेलो आनी आयज रस्त्याची असिस्टंट जाल्लेली आसा। विचार करा म्हापशेकारांनी आयज म्हापशेकाराचें डेव्हलपमेंट हे जावपाकूच जाय। हांव ताका कांयच म्हणपाक तयार ना नाल्यार म्हणटाले हे रस्ते करता म्हणून विरोध उलयता म्हणून। भर पावसान जर तुमी काम जर करता दामार आनी उदकाचें केन्नाच पडना हे लोकांनी लक्षात घेवपाक। दामार जर घातले तर तुम्ही विचार करात सिमेंटाची कॉन्क्रीट सुद्धा व्हांवन वयतले। दामार आणि पावसाचे म्हणटा ते कशेंच पडना हे म्हापशेच्या आमदारान स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आणि इंजिनियर जो आसा तेणी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आणि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो आसा हो जडी बुटया डॉक्टर म्हणटा ताका आमी जडी बुटया डॉक्टर हो डॉक्टराक हे पीडब्ल्यूडीचे सिव्हिल कामा बद्दल ज्ञान आसा जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान तिणी सांगपाक जाय। देव बरें करूं सगळ्यांनी।